आज आम्ही अध्यक्षाक सगळे आमचे सेंट्रल कमिटी आणि तालुका कमिटी सगळे मेळून मेळपा आयिल्ले इतल्या खातीर की परत एक फावटी खंय तुमी आदरणीय आमचे गृहमंत्री आसा देशाचे त्यांची अपॉइंटमेंट घेवन आमचे डेलिगेशन जाता तितले बेगीन घेवन मातशें बसात आनी आमचे विशयी जो अंतीम निर्णय घेवपाचो आसा तो घेया. पयर आमी सीएमाक अशेंच मेळ्ळे, सीएमान आमकां आश्वासन दिल्लें आसा आनी ताका लागून आमी अध्यक्षाकय आमी रिक्वेस्ट करपा येयल्ले कित्याक आमी खुबशे आमचे गांवांनी मिटींग चालू आसात, 52 मिटींग जाल्ले आसात, तालुक्याची मिटींग 4-5 मिटींग जाल्ले आसात, फुडली शेनवार येता आनी मिटींग आसात आनी प्रत्येक कडेन जे वातावरण इतलें आमचें हें जाल्लें आसा की अस्वस्थ अशें लोक जाल्ले आसात आनी आमकां आमच्या समाजाच्या बांदवांक म्हणटा अशें सांगपाक कन्विन्स करपाक नाका सोडटात. तांचो एकच प्रश्न आसता सगळ्यांचो की ते गेली 23 वर्सां आमी अहवाल धाडीत आसात, स्क्रुटिनी चालू आसली. आयज 23 वर्सां उपरांत स्क्रुटिनी खंय तरी कंप्लीट जाल्ली आसात, सगळे पेपर वर्क जाल्ले आसा आनी आज आरजीआय समाधान जाल्लें आसा. आरजीआयचे समाधानकारक जे सगळें आमी केल्ले आसा तरी देखून आजून कित्याक जायना आनी हेची रिप्लाय आमकां दिवपाक खूब कठीण जाता. आमी म्हाज्या भितर आसात, पक्षाचे उपाध्यक्ष आसात, म्हाजे उपमुख्यमंत्री काम करतात, सगळ्या पक्षाच्या भितर आमी अनेक पदाधिकारी आसात आनी सरकार आमच्या दोन्ही कडेन सरकार आमचो आसा. पूण आतां सगळें जालें आसतना सुद्दां कित्याक जायना अशें लोक जेन्ना प्रश्न करतात तांकां रिप्लाय दिवपाक आमकां जायना. पयलीं आमची कशें जायी की स्क्रुटिनी चालू आसली, स्क्रुटिनी चालू आसा कितें तरी ते आमचे कडेन मागतात, आमी तांकां दितात पेपर वर्क, आमी चालू आशिल्लो. आयज खंय तरी कंप्लीट जाला, टोटल कंप्लीट जाल्लो आसा. 23 वर्सां उपरांत आज कंप्लीट जाला, 6-7 अहवाल जाले, सगळे त्रुटींचें निवारण केल्लें आसा तरी देखून कित्याक जायना. ताका लागून आमी आरजीआयचे मिनिस्टर म्हळ्यार देशाचे गृहमंत्री तांचे जाता तितले बेगीन त्यांचे अपॉइंटमेंट घेवचे आनी आमचेर हो अन्याय जाल्लो आसा तो आमच्या समाजाचो सगळ्यांक लोक मानतात आमचेर अन्याय जाला म्हणून तो अन्याय दूर करपा खातीर जाता तितली बेगीन अपॉइंटमेंट घेयात आनी आमकां न्याय दियात अशें सांगपा खातीर आमी येयल्ले. सध्या प्रेसिडेंटा कडेन कितें आश्वासन ना अध्यक्षाचे पयलीं पासूनय आमकां सपोर्ट आसा. आतांय ते म्हणला आपले पर्यंत सुद्दां मुख्यमंत्री आपूण प्रयत्न करतले, आपले पर्यंत हेजी पार्टीचो अध्यक्ष ह्या नात्यान सुद्दां आपूण जे शक्य आसा ते करतलो आनी आपलो प्रयत्न आसतलो की आपूण जाता तितले बेगीन अपॉइंटमेंट घेवपाक आपले सहकार आसताले. सीएमा कडेनय आपूण उलयतलो आनी दोग जाण मेळोन आमी जे कितें करपाचें करतले. सध्या नेक्स्ट स्टेप कितें तुमचो जाता? नेक्स्ट स्टेप्स आनी आमचे चालूच आसता. स्टेप आमी चालू हे केल्ले आसा म्हणजे आमचे प्रत्येक आमी गेली 23 वर्सां जे कितें फुडले स्टेप मारीत आसात. पण आतां आमी कित्याक आतां एक भुरग्यां भितर आक्रोश निर्माण जाल्ले आसा. पयलीं आमी भुरगीं थंड कित्याक रावप, अजून आमचे स्कुटीन आसा कसली वस्तू जेन्ना स्टडी करप आसता तेन्ना आमचेर फोर्स मारूंक मेळना कित्याक आमकां 8 मार्कांक फोर्स मारपा नाका. पूण आतां स्टडी करून आमी त्या स्टडी भितर पास जाल्ले आसात. आतां फक्त आमकां खंय तरी राजकीय हेतू भितर खंय तरी आमकां एक बरें पावल मारूं म्हणटा अशें हें आमकां आमचो रायट जो आसा, आमचो अधिकार हो एक्चुली. कित्याक अधिकार कित्याक म्हणटा हांव की धनगर समाज हो सगळ्यांतल्यान पयलीं जावंक जाय आशिल्लो. पूण तेजे उपरांत 3 समाज जाले तांकां सुद्दां आमी कांय म्हणनात. आमचेच भाव ते आमी सगळीं म्हणला गांवको वेदांतले 3 भाव इनपूट जाले, एक आमी उरले आज न्हू फाल्यां जातले. आमी तांकां केन्नाच म्हणला की ते कित्याक जाले, धनगर पयलीं जावूंक जाय आशिल्लो पूण टॅप कित्याक जाले अशें आमी केन्नाच म्हणला. ते भावूच आमचे. आतां सुद्दां पॉलिटिकल रिजर्वेशनचो प्रश्न आसा तेन्ना सुद्दां आमचो तोच स्टँड तांकां मेळपा जाय. तांचो अधिकार गेली 23 वर्सां पयलीं तांकां एसटी मेळ्ळे पण आतां तांकां पॉलिटिकल रिजर्वेशन मेळपा जाय. हो वेगळो भाग. पूण आमकांय खंय तरी दर्जो मेळपा जाय न्हू. आमची भुरगीं बाळां आतां पळयत आसात, आमच्या भुरग्या बाळाक प्रत्येक खातीर ते वंचीत आसतात. कोणाक प्रमोशन जायना, कोणाक एडमिशन जावप जायना, कोणाक नवी जॉबाची ऑपॉर्च्युनिटी आसना. तीच जर आमकां आरक्षणाचो जर सपोर्ट मेळ्ळो आज भुरगीं आमचे आनी खंय पावपाचे. पूण खंय तरी 23 वर्सां आमी फाटीं उरलात आनी फाटीं पडची न्हू. कित्याक आज आमची स्कुटीनी कंप्लीट जाल्ली आसा ही विनंती करपाक आमी अध्यक्षा कडेन येयल्ले आसा. आयज आमी सगळे मिटिंगेनी भुरगीं इतली भुरग्यां भितर इतली आक्रोश निर्माण जाल्लो आसा कित्याक भुरग्यांक थांबोवपा नाका सोडटा. भुरगीं सांग वेगळी भुमिका घेवपाक तयारी आसता, वेगळी भुमिका घेवपाची. ताका अक्षरशः सगळ्यांक आमी तांकां कन्फ्यूज करतात आनी सांगतात की बचो इतली वर्सां आमी कळ सोंसल्या गेली 23 वर्सां आनी एक 2-3 म्हयने सोंसा. आमकां सीएमय आमकां प्रॉमीस केली जावं, पार्टीचे अध्यक्ष प्रॉमीस केली जावं, बाकीचे आमी ट्रायबल लिडर प्रॉमीस केली जाता. सगळे आमकां फॉर आसात. खंय तरी आमकां न्याय मेळटलो अशें आसा आसा. गवळी धनगर समाज जो आसा त्या समाजाक राजकीय त्यांचे आरक्षण त्यांची अनेक वर्सांची त्यांची मागणी आसा आणि त्याची ती प्रक्रिया दिल्ली दरबारी चालू आसा. डॉक्टर प्रमोद सावंत मुख्यमंत्री आणि ते कंटिन्युअसली ती फॉलो करीत आसा. गाकुवेद म्हणून त्या वेळाचेर सगळ्यांचो एकठांय सगळें आशिल्लो तातूंत भितर हे 3 समाजांचे मान्यता मेळ्ळी. फक्त एकच धनगर समाज आसा जो मुळात
सुरवातीपासून 1963 पासून तेंच्यान आतां पर्यंत जो सगळो प्रयत्न करीत आसा. सगळ्यांत पयल्या आरक्षणाची मागणी तर तांचीच आशिल्ली आनी तांची मागणी सरकारी दरबारात टॅक्निकल प्रोसेसाक लागून खंय तरी वयर सकयल जायत आसा अडकून ती तांची मागणी आसा ती बेगीन जावपाक जाय आशिल्ली. कितली कडेन मागणी केली तेंच्यांनी? तांची मागणी आतां पासून न्ही, जुनी मागणी आसा. फक्त ते कॉरस्पॉन्डन्स जातात आनी तातूंतल्यान मागीर ते रिपोर्ट्स असतात आनी कितें आसता ती सगळी प्रक्रिया आसता. ती सगळी ती तांच्यांनी सगळी पूर्ण करीत आसात कितें कितें लागता कामासाठी. आनी त्या खातीर ते म्हाका एक मेळपाक आयिल्ले अध्यक्ष ह्या नात्यान आनी ह्या मातसो प्रयत्न करपाक सुटावो करपाक रिजॉल्व करपाक मातसो प्रयत्न करचो आसा. लोकसंख्या आहा तितली तेंची? सगळ्यांत कमी लोकसंख्या खरें म्हणल्यार मायनॉरिटी भितर खूब कमी लोकसंख्या तांची आसा. सरासरी 30,000 पर्यंत तांची लोकसंख्या आसा. पण जातली रिजन? मागणी तांची रास्त आसा. गोंयचो मूळ जे आसा भूमिपुत्रां भितर धनगरांचो समावेश आसा आनी तांचा गवळी धनगर आशिल्ले कारणान अनेक स्टेटींनी वेगवेगळे तरेन आसात धनगर समाज आनी तसो ह्याय समाजाची एक वळख वेगळी अशी आसा. तांच्या मागणीक अनुसरून सरकार दरबारी प्रयत्न चालू आसा.